हांव सोसायटीक गेलो थिंगा रेसीन हाडपाक ती म्हणटा रेसीन काबार जाली कोटा आमकां येयलो ना चोड कोटा येयला हांवें म्हणलें नेक्स्ट मंथ मेळटलें हें तूं बरोवन दिता दिनाय म्हणटा ती बरोवन जाल्यार बरोवन दिन हांवें कितें एशें करून कितको जातलें ती म्हणटा वसाय खंय वसाय तुमकां जाता तें करय हांवूय गेलो थिंगा डबे घातले आनी जायतो घातलो रेसीन काडा रेसीन घेवपाक ते सांगता रेसीन ना म्हणून काबार जालें कितको काबार जाता गेले ते म्हयन्यान आमकां रेसीन मेळना ताका लागून आमी ताका सांगिल्लें बाय तूं बरोवन दी रेसीन ना म्हणून नेक्स्ट मंथ दिताय म्हणून पूण थिंगा आवडे शेपत सांगता तुवें म्हणो आनी खंय वच म्हणून मागीर त्या खातीर आमी काडे आमी ताका सांगिल्लें रिक्वेस्ट केलें बाबा आमगेलो MLA आहा तेज बरें वचोन ताका सांग इन्फॉर्म कोरया कित्याक मागीर तो फायनली म्हणून आपल्या बरें कोण येयलो नाय आनी कोणें आपल्या इन्फॉर्म केन्ना म्हाका कोण कितको इश्यू करता इश्यू कितको गेलो तो काम मुखार मागीर ताका लागून आमी गेले तो मेळो ना आमकां नेक्स्ट डे मेळो मॉर्निंग आनी तो इश्यू आतां आमी आमदारा भाणाले लोक हिंगा खूब दीस जाले कंप्लेन करीत आहे जे फेर प्राइस शॉपा रेशन शॉप ही जी येलो कार्ड पिंक कार्ड गव्हर्नमेंटाक घ्याय पूण हे फेर प्राइस शॉपाचे रेशन ना आनी रेशन ना मात कितलेशे दीस जाले ते खबर ना फेर प्राइस शॉपा परिस्थिती किते आख्या बाणाल्या एकू फेर प्राइस शॉपा बाणाले इज द बिगेस्ट विलेज हिंग दोन फेर प्राइस शॉपाची गरज आहा तो एक गोष्ट जालो आनी एक आहा तितू सगळ्या सारकें मेळना 21स्टाचेर एवरी मंथ ते क्लोजिंग कोताय 1 तारखे पतन चालू जाता ह्या म्हयन्याक 1 तारखेर रेशन दिवपा चालू जावंक ना 4 तारखेर स्टॉक येयला म्हणटाय स्टॉक येयला तोय म्हूण येयला सो मागताय सगळे बाणालकारांक आमी सोमराक मंडे 20th ऑफ मार्च मंडे सायंसा 4 वरांचेर फेर प्राइस शॉपा कडेन मेळुया कोणागेर कितें ग्रेवेन्सीज आहाय तो डिस्कस करूया आनी थिंगसोन म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाक उलोवपाक आनी मिनिस्टरा कडेन मुखार उलोवपाची जबाबदारी हांव घेतलो सो म्हाका दिसता की सगळ्यांक जे कोणा रेशन मेळना जे कोणा रेशन बाणाल्या मेळा जे रेशना प्रॉब्लेम आहा तेमी सोमरा 4 वरांचेर रेशन शॉपा भायर घेवचे आनी थिंग आमी हो टॉपीक मुखार थिंगसोन वतले सायंसा 4 वरांचेर